काल हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स पयली भारतीय जनता पक्षाची. त्या प्रेस कॉन्फरन्सा भितर गिरीराज पै वेर्णेकर हाणें 2-3 प्रश्न थंय मांडले पत्रकारांक उत्तर दितना. तो म्हणटा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष पमानेस्त विजय सरदेसाय हो जायत्या वेळार प्रयत्न करतालो फाटले कितलेशेच म्हयने की बीजेपीक येवपाक. आमच्या अध्यक्षाक म्हणजे सदानंद शेख तानावडेन आनी गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ताका न्हयकार दिलो म्हणून तो आयलो ना. एक. दुसरो तो म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही फातोडा फॉरवर्ड म्हणून एकूच आमदार आसा म्हणून. आनी तिसरो तो म्हणटा की खुबशे विजय सत्तेर आसतना वेगळ्या पद्दतीन आनी विरोधकां आसतना वेगळ्या पद्दतीन तो विशय मांडटा म्हणून. ह्या तिनूय प्रश्नांची उत्तरां हांव दितां. खुबदां उलयतना हांवें फाटीं एक व्हिडिओ काडून आनी सांगलें ताका ताची किंमत आनी ताची लायकी कितें ती. आतां हांव थोडक्यांत तुमकां सांगता. कोण मुख्यमंत्री जाता म्हणून आमच्या अध्यक्षाक दिल्लीच्या हॉटेलांत पांय पडपाक आयिल्लो हे पुराव्या सकट हांव दिवपाक सोदतां, पण आयज दिना. बाकीचे सगळे तेजी पुरावे दिता हांव. दुसरें तो म्हणटा की आमी एकूच गोवा फॉरवर्ड एक पार्टी आहलो. हय, आमी एक पार्टी आहलेलो आमदार, आमकां अभिमान आसा ताचो. एक आमदार आसून सुद्दां गोंयच्या विधानसभे भितर गोंयच्या प्रत्येक गोंयकाराचो प्रश्न तितल्याच पोटतिडकीन तो मांडटा. 1984 म्हणजे 1984 भारतीय जनता पक्षाचे 2च MP आसले. आज 303 आसात. खंयच्याय पार्टी जेन्ना सुरवात करता तेणे चढ उतार येताच. आमदार कमी जावप, आमदारांची संख्या वाडप, संख्या हो काळ ठरयतलो. आनी 2027 आमी पूर्ण ताकदीन कितें लढपाचें आसा आनी आमचें स्ट्रेंथ कितें आसा तें आमी दाखोवन दितले. ताजे खातीर ह्या गिरीराज पैन आमकां सांगपाची गरज ना. गिरीराज पै कोण? जाका सादो एक कावन्सिलर किंवा वार्डां भितर जर इलेक्शन रावतलो जाल्यार फॉर्म भरपाक 2 मनीस लागतात. एक प्रपोजल आनी एक एंटर करपी, तो ताच्यान जायना. हो भारतीय जनता पक्षाचो कामाक दवरलेलो मानाय. हो पगाराक वता. आपलो पगार कितलो आनी आपणें उलोवप कितलें हें तें कळपाक जाय. हांव मुद्दम हें कित्याक म्हणटा, पगाराक कितें दवरलें पुरावो दिता तुमकां हांव. ताणें म्हाका दिसता फॉक म्हण केल्लें, कितें फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स म्हणून. तुमकां सगळ्यांक येतली 2012 व्हडली हाफ पेजी ती सारकी NGO काडून हो करप्ट तो करप्ट म्हणटालो. कोण करप्ट आनी खंयचे करप्ट म्हणून जे म्हणटालो ते आज कोणा बरोबर आसात हे गिरीराज पैन समजोवपाची गरज. आतां हांव दाखयतां ताजे पुरावे. हो ताजो पयलो फॉक म्हण केल्लो पळय. हो गिरीराज हो फॉक करतालो आनी हे एडाक कोण पयशे दितालो हे जगभर लोकांक खबर आहा. दुसरो हो ताजो फोगाचो पळय दुसरो एड दितना म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्साक तो उलयतना हो ताजो. तिसरो आतां बरो इंटरेस्टिंग आसा. फॅमिली राज पार्टी म्हणून तेणी पळय हो एड दिल्लो. पत्रकार भावांनो, हे हातूंत भितर जे फॅमिली राज जे आसले ते आज खंय आसात हे गिरीराजान मातसो विचार करचो. फॅमिली राज करून पळय तो एड दिताले ते आज कोणाच्या माणयेक माणी लावन बसलात आनी कोणाचे हो गुणगाण गायता ते पळयात. ताजे उपरांत परत एकदा फॅमिली राज. आज 3 जोडपी विधानसभे भितर आसात. ती 3 जोडपी कोणाली खंयची फॅमिली राज्याची? भारतीय जनता पक्षाचे. ज्या हाजेर तो पोटतिडकीन उलयताले ते आज कोणा बरोबर आसा हे गिरीराज पैन मातशें एकदां आपले फाटली आपूण कितें उलयतालो ताजेर उजवाड घालचो. तिसरो मायनिंग टीम म्हणटालो. ही मायनिंग टीम आज पुराय कोणा बरोबर आसा? ही गिरीराज पैन मातशें आमकां सांगचें. हे ताजें आमी दिलें नाय, आमी कोणाक कांयच म्हणनात. हे मायनिंग टीम आज कोणा बरोबर आसा? हो बाबूश मोन्सरात आमचो बरो मित्र. ह्या बाबूश मोन्सराताचे कितें बरयलें तें वाचात. एज्युकेशन मिनिस्टर आसतना आज हो खंय आसा? कोणाच्या माणी लावन बसला? हे गिरीराज पैन आमकां सांगचें. हाजी प्रश्नाची उत्तर दिवचें आमकां. ताजे उपरांत रवी नायकाचेर पळयात. हे आमी न्ही दिल्लो नासल्यार आमच्या पार्टीनूय दिल्लो ना. तो आज खंय आसा रवी नायक? रवी नायकाचेर कितें बरयलें तें वाचात. ताजे उपरांत मोठो विकास पुरुष. ह्या विकास पुरुषाचेर भारतीय जनता पक्ष कितें उलयतालो? तो विकास पुरुष आज खंय आसा? देवा कडेन उलोवपी मनीस आज कोणा बरोबर आसा? आनी हाजेर 2012 तुमी कितें म्हणटाले? तर म्हाका दिसता की गिरीराज पैन आपूण पयलीं कितें उलयतालो आतां कितें उलयता हाजेर मातसो विचार करचो. पगारा पेक्षा चड उलोवची न्हू. 25,000 पगाराक 25 मेळटलो. आमच्या अध्यक्षाचे चड उलयलो म्हूण तो 5,000 वाटून 30,000 जावचो ना. हे ताणें लक्षांत दवरचें. हांव गिरीराज पै परत एकदां सांगता
तुजी सादी निवडून येवपाची कापस्ताद ना, हांव म्हणटा लायकी ना वार्डाक कावन्सिलर जावपाची किंवा पंच जावपाची. सादी दोग जाण तुका विटनेस मेळ्ळाय फॉर्मार सायन मारपी, तूं आमच्या अध्यक्षाचेर उलयता? हय, आमचो एकूच आमदार आसा, पण एक आमदार तुमकां पुरायपणान तुमच्या सत्ताधारीचे 33 आमदाराक पुरून उबो रावता. येणारो काळ सांगतलो आमचो पक्ष कसो वाडोवपाचे, आमची जबाबदारी हांव वाडयतले. एका वयल्यान 22 किंवा एका वयल्यान 25 जावपाचे कापस्ताद आनी आमच्या संघटने मदीं आसा आनी आमच्या रांगमाचेर वाला तांचे कडेन आसा. पण हांव गिरिराज पै सांगता, फक्त हो ट्रेलर आसा. परत तूं जर आमच्या अध्यक्षाचेर की येवपाचो आसलो, मुख्यमंत्र्यान ना म्हणलो, ताजेय पुरावे आसात. हाज्या व्हडले फोटो आसा, कोण पांय पडटालो तो आमकां. आमच्या अध्यक्षाक घेवन दोन्ही हातीन कोण पांय पडटालो तो फोटोय आमचो आसा. कारण आमकां तितल्या खोलायेन तातूंत वचूं नाका म्हण फक्त हांवें गिरिराज पै सांगता. परत एकदा शिटकावन दिता, आमच्या अध्यक्षाचेर किंबहुना आमच्या पार्टीचेर उलयतना 100 पाटी विचार करचो.